मुख्यमंत्री पर्रीकार उपचाराक परत अमेरिकेक। ब्रेस्तारा तो अमेरिकेत स्लोअन कॅटरिंग कॅन्सर सेंटरात वचून भायर सरलो। तो 17 ऑगस्ट मेरेन गोंयांत आसचो ना म्हूण सीएमओन कळयला। मुख्यमंत्र्याच्या गैरहजेरेंत स्वतंत्रताय दिसाचो तिरंगो हुबोवपाचो मान आनी जबाबदारी सभापती प्रमोद सावंताक दिल्या। मात सीएमान हे फावट सीएसी प्रमाण समिती वा उत्तराधिकारी मंत्री नेमिल्लो ना। मुख्यमंत्री पर्रीकार हे पयलीं 3 म्हयने अमेरिकेत स्लोअन कॅटरिंग कॅन्सर सेंटरात उपचाराक उरलो। उपरांत गोंयांत येवन ताणें 12 दिसांचे अधिवेशनय आनी 3 मंत्र्यांचो भार आंगार घेवन जाता नज करून तडीक लायले। ब्रेस्तारा परत तो अमेरिकेक त्याच स्लोअन कॅटरिंग कॅन्सर सेंटरात वचपाक भायर सरलो। 10 ऑगस्ट ते 17 ऑगस्ट अशे 8 दीस तो गोंयांत आसचो ना म्हूण सीएमओन मिडियावरील लोकांक कळयला। अमेरिकेक वतना ताणें फाटले फावट 3 मंत्र्यांची सीएसी नेमिल्ली। ह्या फावट मुख्यमंत्री पर्रीकार कॅबिनेट कारभाराची जबाबदारी सीएसी वा खंयच्या एका मंत्र्याचेर दिल्ली ना। सीएम खंय बरो आसा, रोखडोच येतलो, त्या खातीर कोणा कडेन जबाबदारी दिवपाची गरज ना म्हूण निलेश काब्राल म्हणटा। CM is on the record that he is going for only 7 days. So he is going to for only 7 days for treatment. So main the ultimate arrangement. No, CM astolo in contact astolo nahi. So chief secretary and बाकीचे पळयतले न्ही. So he will be in contact. So there is no issue. आता का आजारी जाऊ ना, he is going for treatment. So he will be in contact. So it will be easier. पयली जेन्ना आजारी आशिल्लो, he could not take. आता असेंब्ली पयला कसो थर्टेटीन उलयलो आनी कितें जालें आनी सांगपाची गरज ना। आता फक्त चॅकअपा वयता. सो आजारी जा म्हण वचना तो। आजारी ना म्हणून वचना तो चॅकअपा वयता। सो हे सगळें तुवें पळयल्लें आसा। पयलेच फावट मुख्यमंत्र्याच्या गैरहजेरेंत पणजे 15 ऑगस्टाक स्वतंत्रताय दिसाचो मुखेल सुवाळो जातलो। तिरंगो हुबोवपाची जबाबदारी सभापती प्रमोद सावंताचेर दिल्या। ऑनरेबल मुख्यमंत्र्यांनी म्हजेर जबाबदारी दिल्ली आसा सो दॅट हो म्हाजे खातीर प्रायड मुवमेंट असो, म्हाज्या खातीर गर्वाची गोश्ट आसा। मुख्यमंत्र्यान विश्वास दाखयला, मुख्यमंत्र्यान म्हाका फ्लॅग होस्टिंग म्हाका दिला सो दॅट 15 ऑगस्टा दिसा फ्लॅग होस्टिंग हांव करतलो तेज्या खातीर स्ट्रोक। आनी मुख्यमंत्र्यांचे खूब धन्यवादय म्हणटा की तांच्यांनी म्हाका चूज केल्या बद्दल। दुसरे वटेन गोंयचे 2 नंबरावेलो मंत्री सुदीन ढवळीकार आनी 4 नंबरावेलो फ्रांसीस डिसोजा दुयेंत, तेवूय हॉस्पिटलांनी उपचार घेतात। मंत्री पांडुरंग मडकयकारूय दुयेंत जावन हॉस्पिटलांत। सध्या गोंयांत 8 मंत्र्यांचे सरकार चलता। उरिल्ल्या अर्द्या मायज खात्यांचे 4 मंत्री नॉट इन ऑफिस। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। महाराष्ट्र बंद ब्रेस्तारा सकाळी 8 सुरू जाल्लो, सांजे संप सोंपलो। बंदाक लागून गोंयच्यान बसीन यो वच करतल्यांचे बरेच हाल जाले। तो मागीर दुधाचो सप्लाय आसूं वा कोणाची मुंबय आनी बाकी कडच्यान येवपाची पार्सल आसूं। रिस्क नाका म्हूण कदंबाय बंद दवरल्यो। म्हापशेच्यान सावंतवाडी पासून वचपाची तयारी ना। मुंबय, पुणे, गोवा, वॉल्वोचोय टायम हाल्ला। चडश्यो बशी रुटार आसात। खंय वयताय तूं? सावंतवाडी। सावंतवाडी केन्नाच्यान बसले तूं? बस येवकूच ना। आयज एसटो बंद, महाराष्ट्र बंद आसा माहीत ना। एसटो खबर ना म्हाका, खबर ना। तूं केव्हा येयल्लो इथं? येयल्लो मी काल येयल्लो, पावण्या कडेन रावलो। आता म्हटलं जावता म्हणून येयल्लो। ते गाडी बशीन ना आता ऑक्सिजन आसल्या कारणान ते वचना, पूण थोडी 1-2 गाडयो लेट वयतल्यो, 6-6:30 बेगीन वयता त्यो लेट वयतल्यो। काल केल्ले, काल आमी केल्ले, आयज हय काल आमी शिर्डी कॅन्सल जाल्या, बॉम्बेच्यो कॅन्सल जाल्या, त्यो आयज वयता पयलीं। बेटी बरें आनी आमच्यो कदंबा बी बरें, म्हणजे बेटी पर्यंत वयता। बेटी म्हणजे 15 देवी दोडामार्ग आनी दोडामार्ग ते बंद आहा महाराष्ट्रात। एसटीचो कावंटर नासता, एसटीचो कावंटर ना, पॅसेंजर येयल्ले एसटीचे बी येता विचारपाक। आमी सांगता तांकां ते बंद आहा, नाजाल्यार तांचो फोन नंबर आहा आमचे कडेन, तो फोन कर आनी तुमी तांकां विचार म्हणटा फुडें विचार। आनी फाल्यांचे बी म्हणल्यार आमकां कांय कळना। सकाळी गेले ती आतां पावले न्हू, म्हणजे आतां 12 जाल्यार पावले। अर्ध्यासून रिटर्न फुडें वचना ना, फुडें वचना भायर सगळें मालवण म्हणजे जाळपोळ करीत कोण आडायत ते पडटलें। रिस्क कोण घेयना न्हू, ताका ऑफिसान तशें कळयलें आसता की तुमी फुडें वचना। आज जो काही इथे महाराष्ट्रामध्ये सकल मराठा समाज आणि मराठा क्रांती मोर्चाने जो काही इथे जेलभरो आंदोलन केलेलं, त्याच्यामुळे बऱ्याच जणांना नाहक त्रास सहन करावा लागला। आज इथं गोव्यामध्ये येताना सुद्धा आम्हा सर्व पिकअप बांधवांना किंवा या पिकअपच्या रेंजमधल्या सर्व लोकांना
खूप त्रास सहन करून या गोव्यापर्यंत यावं लागलं आणि त्यात करून महत्त्वाचं म्हणजे जाळपोळ किंवा हिंसाचार या घटना ज्या होत्या त्या कोकणापर्यंत सुद्धा पोचल्या. याचे पडसाद दोडामार्ग म्हणा किंवा सिंधुदुर्गामध्ये सुद्धा पोचलेत. सिंधुदुर्गामध्ये सकाळपर्यंत महाराष्ट्राच्या ST बसेस आणि प्रायव्हेटच्या सगळ्या बसेसच्या ज्या काही सोयी सुविधा होत्या त्या बंद ठेवण्यात आलेल्या होत्या. दुपारनंतर सुद्धा हे या बसेसच्या सेवा वगैरे सुरू करण्याचे चान्सेस होते ते सुद्धा कमी झाले आणि सकाळपासून महाराष्ट्रातल्या सगळ्या ST सेवा किंवा प्रायव्हेट बसेसच्या सेवा ज्या काही असतील त्या नेहमीप्रमाणे सुरू होतील असं सांगण्यात येत आहे. परंतु आज इथं येताना खूपच कष्ट सहन करावे लागले. परंतु एक सामान्य नागरिक म्हणून माझं एक म्हणणं आहे, क्रांती मोर्चा असू देत किंवा कुठलेही आंदोलन असू देत ते हिंसक न होता शांततेच्या मार्गाने करावं अशी त्या आंदोलनकर्त्यांना माझी एक नम्र विनंती आहे. आज इकडून किती दररोज पणजीतून किती बस सुटतात या एरियातून आणि आज किती सुटल्या? मडगाव पणजी या एरियामधनं दररोज एक 80 ते 100 बसेस पुन्हा मुंबईसाठी रवाना होत असतात. परंतु आज जर पाहता एक 10 ते 20 बसेस या मडगाव पणजीतनं निघत आहेत. आणि लोकांचा जाण्याचा जो कल आहे पुन्हा मुंबईकडे तो फारच कमी आहे. कारण वाटेमध्ये काहीतरी हिंसक वळण आंदोलनकर्त्यांकडनं होईल, गाड्यांवरती दगडफेक होतील किंवा आपणाला इजा होईल या उद्देशाने कालपासूनच गोव्यातील मंडळी किंवा वाटेतील कोकणातला जो काही प्रवासी वर्ग आहे तो ह्या प्रवासी सेवेकडे त्याने पाठ फिरवलेली आहे. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाक लागून ब्रेस्तारा महाराष्ट्र बंद दवरिल्ले. पुणे सोलापूर वाठारात बरोच तणाव जालो. मराठा क्रांती मोर्चान बंदाचो उलो मारिल्लो. प्रुडंटा खातीर ब्युरो वांगडा श्याम सुंदर फट्टी. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.